आले आणि एक मॅडमांनी कितें सांगलें जी पळय गाड्याक तुमकां फुटपाथ दिला तुमी ते फुटपाथाच्या भायर पावनाका. आनी एक दुसरें म्हणल्यार आमचे ते बाजारांत भाजी विकता पळय न्हू तुमी ते पालक मेथी कोथमीर तुमी 2 ट्रे भायर आमकां तेज्या मायलांनी बसनाका. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां ट्राफीक पियेंका लेटर केला की आमी कोण तरी मारुती कार किंवा 4 व्हिलर गाडी घेवन फ्रूट घेता म्हणून. हितून आमची चूक काय ना सर न्हू. एक चूक ते कारवाल्याची ते कारवाला तुम्ही चालत द्या न्हू. मेन म्हणल्यार हांव म्हणटा कितें ते ट्राफीक पुलीस नासता हेंचे होमगार्ड नासता हेंचे कोण कॉन्स्टेबल नासता. पुलिसांनी आपले पुलीस सांबाळ जाय ट्राफीक पियेना पुलीस आपले सारखे सांबाळ जाय. आणि आम्ही गेल्या कितलेक वर्सां वयतात आनी व्हेजिटेबल मार्केटात तुम्ही सगळे जाणां शॉप तांकां एलोकेट केल्ली आसा. शॉपाच्या भायर 2-2 मिटर तांची एक्सटेंशन करून भाजयोलो येता आनी लोकांक भितर वचपाक थंय त्रास जाता. लोकांक वचपाक मेळत ना. इतली तांची दादागिरी वाडिल्ली की आमी कितलेय फावटी धरून हाडले जाल्यार ते कशेंच आयकनाशिल्ले. तातूंत भितर इतली कंजेस्टेड एरिया आशिल्ल्या कारणान ते एक्सिडेंट जाताले. आमी मरतकूच सदांच एक्शन घेवपाक पळयतात. म्हणून आज आमी कौन्सिलान ठरयलां की हाचे फुडें हें चलपाक ना. तांकां एलोकेटेड स्पेस आसा तातूंतूच ताणें धंदो करपाचो. पब्लीक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पब्लिकेक त्रास जावपाक ना आनी पब्लिकेक त्रास जाता ती खंयचीय गोश्ट आमी प्रायोरिटीचेर घेतले. हेंच न्ही जाल्यार तुमी पळयतले वास्कोभर पाणीपुरीचे गाडे मशरूम जातात. फ्रूटवाले खंयच्याय खंय फ्रूटवाले म्हणजे लोकांक गाडी टर्न पसून मारता आसतना दिसना. ताच्या खातीर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें ठरयल्या. काल जो बोवाळ जाला ताजेर आमकां शॉपकिपरांक हॅरेस करपाचें अशें कांयच ना. पूण जें एनक्रोचमेंट जाला इलिगल एनक्रोचमेंट जाला तें काडपाचे खातीर आमी केलां. कित्याक हाचे पासत लोकांक खूब त्रास जातात. पब्लिकाक त्रास जाता. पब्लिकाचे आमकां जायते कंप्लेनी येतात. इवन पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यानूय आमकां कंप्लेनी आयिल्ल्यो आसा की हें एनक्रोचमेंट काडचें म्हणून. तर त्या बेजिसाचेर आमी काल मुवमेंट केल्लो. आनी थोडी ते तुका स्पेस अलॉट केल्ले आसा थोडे इलिगल बसले आसा म्हणटकीर हें तेंची इलिगलिटी वयर सरता म्हणटा हें सगळें एक जालें आनी काल तेंच्या मार्केटान बोवाळ केल्लो आसा. पूण कितें आसा लास्टाक लॉ इज लॉ. म्हणटकीर आयज जेन्ना इतलें तें जें हें जावपा जाय आसलें तें जावना. सो बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटा तशें आयज आमकां हें जेन्ना पुलिसांनी आमकां लेटर धाडलें लोकांनी कंप्लेन केला म्हणटकीर आमी हेजे फुडें तेंचेर एक्शन घेतले आनी जें इलिगल आसा तें काडटले आनीक रस्त्या वयली तर एनक्रोचमेंट 101% काडटले अशें आमी म्युनिसिपालिटीन डिसायड केल्लें आसा. See, we are clearing the footpaths. Most of them are illegal. They have not renewed the trade license and they are coming here. So I had told them to whatever formalities they have, whatever legalities are there, they have to comply. I had given them time up to 15th of January. I have seen that there are people who have not paid the renewal of these licenses for the last 4 years, 5 years, 6 years. If one person is running show at 2 or 3 places. Now I have received a circular from DMA to clear it by 11th of January. So what I am supposed to do? Should not I go there and do some exercise there? So we are trying our best. Our ATO and market inspectors are doing whatever actions I have directions I have given to them. I told them by 15th of January they have to clear all their dues. Whatever pending dues are there, they have to whatever renewal are there, they have to apply for renewals.